व्हिडिओकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया हेडलायन. दोन कडेन फुटल्यो उदका पायपलायनी. उदकावणी लोकांचे हाल. दुरुस्तीचे काम युद्ध पावण्यार. परवरीत जमीन घोटाळ्याची प्रकरणां वाडल्यात. घोटाळ्यात आडकून पडिल्ल्यांक भाजपा करता साल्वार. आदलो महसूल मंत्री रोहन खंवटेचो आरोप. साळगांवकर फुटबॉल क्लबान वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक हारायलो. म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली मॅच. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोरोना केशींचो भारतांतलो आलेख परतून वाडपाक लागला. फाटल्या 24 वरां भितर 25,320 कोरोना केशींची नोंद जाली. हातूंतल्यो 88% केशी 7 राज्यांत आसात. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो वाडून 2 लाखाचेर पावलो. भारतातल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 1,13,00,000 पावलो. 2,10,544 एक्टिव्ह केशी आसात. जाल्यार 1,58,607 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयला. फाटल्या 24 वरांत 161 जाणांनी जीव वगडायले. 16,637 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. वेवटू फकत 7 राज्यांनी 88% कोरोना केशींची नोंद जाल्या. महाराष्ट्रात 15,602, केरळात 2,035, पंजाबात 1,510, कर्नाटकात 921, गुजरातात 775, तमिळनाडूत 695 आणि मध्य प्रदेशात 675 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान दिल्ले आंकडेवारी प्रमाण फकत 3 राज्यांत 77% एक्टिव्ह केशी आसात. तातूंतल्यो 56.91% एक्टिव्ह केशी एका महाराष्ट्रात आसात. जाल्यार केरळात 14.84 आणि पंजाबात 5.18% एक्टिव्ह केशी आसात. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक आणि हरियाणात सगळ्यांत चड कोरोना केशींची नोंद जावपाक लागल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोंयच्या कांय वाठारांनी पयऱ्यान उदक येता, जाल्यार कांय कडेन लोकांक सारकें उदकूच मेळना. पळोवपाक गेल्यार उदकाचो तुटवडो ना, पूण उदका पुरवण सिस्टम सारकी ना. कांय कडेन प्रशासनाची आडनदर जाल्ल्यान उदका पायपलायनाची फुटपाचे प्रकार चालूच आसा. दिवचले मुख्य रस्त्या कुशीक उदका पायपलायन फुटून लाखांनी लिटर उदक व्हांवन फुकट गेले. पायपलायन दुरुस्तीचे काम युद्ध पावण्यार चालू आसा. सांजे मेरेन उदका पुरवण जाग्यार घालतले अशें भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. हांगा पायपलायन फुटलेली आसा, जी दिवचलच्यान मुळगांव मेन लायन आसा. आनी मागीर आमचे JEB हांगा येयल्ले आसा. आतां येवपाचे आहा, सगळ्यांक आमी कळयल्लें आसा आनी तेंच्यांनी मनीस धाडल्या आनी काम करपाक स्टार्ट केलां. म्हाका दिसता रात पर्यंत काम कंप्लीट जावन सगळ्यांक परत उदीक मेळटलें. सध्या बंद आसा. सध्या उदीक बंद केल्लें आसा आनी आतां ते कामाक लागलेले आहा. ते रिजन कितें म्हटलें तेंच्यांनी सांगलां फुटपाचें? ना एकदां जर म्हाका दिसता तेंचे ते वाऱ्याचें बी कितें हें जावन जर पायपलायन फुटोवंक शकता. अशी व्हडली लायन केन्ना फुटना, तरी पूण अशें म्हणजे ती वाऱ्या खातीर बी जावंक शकता म्हाका दिसता. शेनवारा राती कडेन कुर्टी फोंड्या मुख्य उदका पायपलायन फुटली. उदकाचो प्रेशर इतलो चड आशिल्लो की लोकांच्या घरांनी उदक भरलें. मुख्य उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान फोंडे, बोरये, आगापूर, उसगांव, पाली, पंचवाडी, शिरोडा आणि बानास्तरी वाठारात उदका पुरवण सारकी ना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आणि कृष्णा नायक. दर्यादेग वेवस्थापन आराखडो, फुटबॉल खेळा मैदान आनी मोबायल टॉवराच्या विशया वयल्यान बेळसावची ग्रामसभा बरीच गाजली. दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याचेर पंचायत पावण्यार जनसुनावणी घेवची असो थाराव ग्रामसभेत पास केल्ल्याचे सरपंच हेनरिक डिमेलोन सांगले. तशेंच फुटबॉल खेळा मैदान आनी मोबायल टॉवराचेरय चर्चा जाली. आमी CZMP प्लॅनाचें रेजोल्युशन घेयलां. कितें पयर आमी रवींद्र बाबांना गेलो तेच भाशेन घेयलां की आमकां पंचायत लेवल वायज पब्लीक हियरींग करचें म्हूण आनी तो प्लॅन एक्सप्लेन करपाक एक्सपर्ट धाडचे म्हूण आमच्या लोकांक. मोबायल टॉवर घालप शक्य नाशिल्ल्याचे पंचायत मंडळाचे म्हणणे. टॉवर घालप कसो शक्य ना हे विशीं तुमी तज्ञांचो सल्लो घेतलो काय कितें, काय बेश्टेच लोकांक फटयतात अशें म्हणून रॉक्झिनो डिसोजान पंचायत मंडळाचेर फोग काडलो. पंचायत आमगे एज ए ग्रामसभा मेंबर म्हणून आमचो एक फुटबॉल ग्रावंड आहा वेलसांव. तो आमकां लाजारू सोजा म्हणटा फॅमिलीन दिल्लो आमच्या गांवच्या भुरग्यांक खेळपाक फ्री ऑफ कॉस्ट, आनी तो पंचायताक दिल्लो. आनी आज तो चोवपाक गेलो जाल्यार
आज तो चोवपाक गेलो जाल्यार तो पंचायताको ना आमगेल्या आनी जायते गांवचे भुरगे आमचे आज जायते हाय लेवलाचे पावले खेळपाक फुटबॉल खेळून आनी ते तर थिंगा प्रॅक्टीस करपाक थिंगा वयताय जाल्यार आमकां कळोन येयलो थिंगा ताका लॉक मारलो आहा आनी तो ग्रावंड आनी कोणा आतां ताब्या सो सम इन्स्टिट्यूशन आतां हांव नको कोणा म्हूण सांगपा तुमकां प्रॉपर पूण आज हांवें मुगे मुद्दो गायला म्हाका तेचे डिटेल्स जाय आज पंचायताको कांयच ना दाखोवपाक की हो ग्रावंड कोण दिला कोणाको आहा कांय ना मोबायल टावर जेन्ना आमी मागलोले हिंगा भुरगीं लोक इस्कुला भुरगीं आमकां येवन विचारताय अंकल आमगे केदो टावर मेळटो हिंगा पंचायता हें जायना सो आमी तांकां सांगलोलें की टावर जातलो सो तांकां आतां विचारलें बाबा तुमी कितें प्रोपोजल घायला मुखार पावला हो टावर घालपाक ते म्हणटा हिंगा फिजिबिलिटी ना बरें फिजिबिलिटी ना म्हूण तुमकां कोणी रिपोर्ट दिला एनी ऑथोरिटी रिपोर्ट दिला ना हिंग फिजिबिलिटी ना हेजे घालपा ना बेश्टे कितें कितें लोकांक सांगताय तिसरो हांवें पॉयंट घायला हें फीज ऑफ द लॉयर्स आमचे 3 केस चलताय इवन हायकोर्टान पावले सम हॉटेल्स प्रोजेक्टांचेर त्यो 3 केसो पेडीर जाले आतां म्हाका कळ्ळें ते भाशेन सो हांवें विचारलें तेंकोडे तुमी बाबा एडवोकेटांक दिल म्हणटा हांव कोणाक एडवोकेटांचे एगेन्स्ट ना कोणाचेरूय एगेन्स्ट ना हांव म्हण कितें आतां 2 लाख सुमार वयर 2 वर्सां पयशे मोडले तुमी हे प्रोपोजल कितें कोताय ते हें घेताय रेजोल्युशन घेताय ती तुमी केन्नाय एक घाताय ग्रामसभा घाताय आज तुमचो ग्रामसभा जो अजेंडा आहा तेजेर हें कांयच ना आमगे ग्रावंडा हांव सांगो सोदतां की ते ग्रावंड इज अंडर SCG सो आतां बसून ते सारके ते ग्रावंडार स्टडी करतले आनी मागीर थंयतले आमकां परतून आमगे पंचायती अंडर हाडपा तो ग्रावंड आनी रेनोवेट करपा एडवोकेट्स फीस फारीक करता पंचायत आतां एडवोकेट फी फारीक करता ते एडवोकेट चार्ज करता ते फारीक करूंक पडटा न्हू आनी आमी लोकांक ग्रामसभा देखून आमी हेज्या पयलीं सांगलो आहा जरी तर आम पंचायत काडटो एडवोकेट तुमकां नाका जाल्यार तुम प्रपोज करा एडवोकेट महिमतुरा केस लोकांन प्रपोज केल्लो मडगांवच्या एडवोकेटाक गोवा 365 खातीर वेळसावच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पालिका वेंचणुकी बरोबरच नावेली जिल्लो पंचायती खातीर प्रचार नेटान सुरू जाला. भाजपान सिकेटी वाठारात कोपरो बसका आपयल्ली. दुसरे वटेन अपक्ष उमेदवारांनी जिल्लो पंचायती खातीर घराघरांनी वचून प्रचाराक सुरवात केल्या. नावेली मतदारसंघान एका उमेदवाराक मरण आयिल्ल्यान ह्या मतदारसंघातली वेंचणूक फुडें धुकल्ली. आता पालिका वेंचणुके बरोबर जिल्हा पंचायतीची वेंचणूक जावपाची आसा. भाजप उमेदवार सत्यविजय नायकान नावेली कॉर्नर बसका दवरिल्ली. ह्या बसकेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उपस्थित आशिल्ले. नावेलीचो आदलो आमदार आवेर्तान फुतार दोन नेटान भाजपाच्या प्रचाराक देवला. तुम्ही म्हाका वोट दियात आनी चडान चड वोट दियात. आयज हांव जर घर भोंवतालो म्हाका असो रिस्पॉन्स मेळटा सगळे क्रिस्तांव भाव जावं मुस्लीम भाव हिंदू भाव तूं आयला खरोच आयला आनी तूं सगळ्या कडेन पावता आनी जे पद्दतीन काम करता जे पद्दतीन लोकांक एप्रोच जाता ते पद्दतीन आमी म्हणटा तुजे फाटल्यान आसा आनी आमकां असो आशिर्वाद दिता. खरेंच बरें दिसता. पूण हे आशिर्वाद दिवन हे करून आमकां चलपाना. आमकां जाय आमची जी 20 तारखे वोटींग आसा ती आमकां पडपा जाय. ताच्या आदारान जायत्यो उदरगती हांवें आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी केल्यात. स्पेशली आमच्या गांवांत सिंकेटीच्या गांवांत जायते उदरगत हांवें केल्या. अजून एक पेंडींग आहा म्हणटा तो फुटबॉल ग्रावंड इनॉग्रेशन करपाचें. मातशें इनॉग्रेशन बेगीन करया कित्याक आमच्या भुरग्यांक खेळो मेळना. ते म्हणटा ग्रावंड जायना आमकां खेळो मेळना. सो मातशें सून आफ्टर द इलेक्शन इनॉग्रेशन ग्रावंड तशें आनी जायतीं कामां हातीन घेतल्यात जातलीं सगळीं. आमचो ZP मेंबर बाबुला आमचो सत्यविजय निवडून येतलो तुमच्या आदारान आनी सगळ्यांक ताका एकवट दिवन आनी बऱ्या मतांनी ताका आमी जिखून हाडया. जो आसा पयलीं तुमच्या समोर दवरलो तुज्या लायक हांव मुद्दा 2-3 गजाली सांगता. तांच्यांनी आपआपले डिमांड मांडले आनी सांगलें की तो एक ब्रीज बंद कर दुसरो ब्रिजाची हायट वाडय आनी कितें. हांव हे सगळें जर सांगूंक लागलो एक गजाल परत वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट म्हणटा तें हांव तेजेर इन डिटेलान उलयना. बट एक गजाल निश्चितच सांगता. रस्तो आसूं किंवा पूल आसूं घर कोणाचें मोडचें ना हेजें आश्वासन हांव सामकें दिता.
खंयचेच घर कोणाच्या जगण्या खातीर मोडचें ना हें हांव 100% सांगता. दुसरी गजाल ताणें जें म्हटलां त्या पुलाची हायट ती हांव कित्याक सांगूं शकता, तें डिसिजन हांवें ऑलरेडी घेतलां. गाडयो तूं सांगता पळय न्ही त्या हायटीच्यो त्या पुला सकयल्यान वयतल्यो हेजी काळजी हांव घेतां आनी ती आमी कंप्लीट केला. नावेली जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर अपक्ष उमेदवारांनी नावेली नेटान प्रचाराची सुरवात केल्या. आतां हांव इलेक्शनाक बसवलां आनी हांव डोर टू डोर भोंवलां, ते भाशेन म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा लोकांले. आनी आयज जॉर्ज मुज बार्बर आहा आनी हांवें ताणें दोगूय म्हाका सपोर्ट कोताय आनी तेणें सांगलां बस म्हूण. आनी ते भायर आख्खे तारोटी भुरगे येयलो आहा आतां देंवन, प्लस आमगे वाड्या लोक आहा. सो म्हाका काम करपाची एक उमेद आहा. सो हे पाट म्हाका लोकांनी सांगलां तूं बस, आमी तुका इलेक्ट कोन्न हाडटाय. सो म्हाका तें डिवेलपमेंट करपाक मुगे मोनान पयलींसून आहा, ताका लागून हांव आयज इलेक्शनाक बसवलां. सो मुज पासत न्हू, बट हांव लोकां पासत काम करतलो. एक्चुअली हे इलेक्शन आमकां ओन्ली 9 मंथ मेळटाय, तरी पूण 9 मंथां भितर मुखापट जाता ते भाशेन हांव आमदारागे हेल्प घेवन जॉजी घेवन वयतलो. कित्याक आमकां आमदार लागता हे पाटी पंचायती हेल्प घेवन जावं अशें करून हांव हेल्प करून आमगे वाड्या पड कितें करूं जाय त्या लोकांक जाता ते भाशेन हांव कोन्न दाखयतलो. आमी आमगेली बोंडोरी आमी कॅम्पेनिंग स्टार्ट केलां आनी जेन्ना आमी लोकांगेर वयतात डोर टू डोर आमकां लोकांनी बरो रिस्पॉन्स दिला आनी मुगेलें हांव तांकां कितें काम केलें तें दाखयता, ती म्हाका सारकी एप्रिशिएट कोताय आनी म्हाका सारकें बरें उतर दिताय की आमी सगळीं तुका आहाय म्हूण. आनी आमगेली गांवची सगळीं आहाय, ती 5 आमगेले डेप्युटी आहा, आमगेलो 5 आहा आनी एक 5 आहा आमगेले. ती म्हाका लागून बरी सपोर्ट कोताय, काम कोताय. आनी म्हाका खात्री आहा की हो बोंडोरे वोड फूल म्हाका घातले म्हणून. सो लोक सगळो येवन सांगपा लागलो बाबा तूं बस, कित्याक 9 म्हयने उलो आहाय. सो हें तुवें बाबा डॅडीके कितें वीश आसलोल्यो वो काम उलोलें तें कंप्लीट करपाक तूं बस म्हणपा लागलें. लोक मुजे बरें येयलो तेन्ना हांवें स्टेप गेलो मुखार चलो हें डॅडीके कंप्लीट करपाक आनी तेगे कितें काम उरलो तें कंप्लीट करपाक. तेका लागून हांव बसलो आनी आयज सुद्दां ते सगळो लोक आहा हिंगाचो शिकेडीचो म्हाका सांगिल्लें मी मुखार वच म्हण. आता एक नदर मारया दिवचल पालिका आणि पणजे महानगरपालिका वेंचणूक प्रचाराचेर. तुमच्या बरोबर असले कशें प्रचार जालो? ना बेसिकली आयज कालच्यान बाबूश मळ्यान भोंवतालो आमचो MLA आनी आयज आमकां टायम आसलो, आमी जायतीं घरां आयज विजीट केली आनी एक बरो रिस्पॉन्स आसलो. कितें एडवांटेज तुमकां दिसता जेन्ना बाबूश तुमच्या बरोबर आसता प्रचार करपाक? एडवांटेज कितें आसता, जेन्ना आमी म्युन्सिपालिटी येतात 30 आमच्या लिडराचें विजन आहा 30चे 30 सीट जिखपाची. पणजे न्हू गोंयभरच्या लोकांक खबर आहा ही येणारी म्युन्सिपालिटी ही भारतीय जनता पार्टीची बाबूश MLA आहा तीच तेंची 30चे 30 कावन्सिलर येवपाचे आसा, जिखून लोक हाडपाचे आसा. आनी त्या खातीर सगळे म्हणजे रुलींग जो आसा म्युन्सिपालिटीचें रुलींग आसतलें. कॅम्पेनिंग म्हाजी बरी चलता. थोडी बेसीक नीड्साची ग्रीवेन्सीस जी आसलेली ती लोकांनी म्हाका एड्रेस केला, स्पेशली वॉटर लॉगींग, देन इंक्रीजिंग ऑफ टायमिंग्स ऑफ वॉटर रिलीज आनी some cleanliness here and there. Election campaigning is going on. It's going on good. No complaints whatsoever. Secondly, that opposition have released manifesto saying that there will be free parking for PNG motors, then they have 50%. Whatever the manifesto of the opposition is the biggest lie. And conveniently, they are basically trying to lie to the people because they have got nothing to deliver. Because they know very well that none of their seats are coming. So to promise is very easy. To implement is nothing, because they have got nothing, there is no onus on them to keep up the promises what they have given in their manifesto. So this won't affect you any, this is... Sorry? It's going to affect you or the company? In what way? I am going to win 20 out of 30, I am confident of that, So it's simple as that. Thank you. And I've got a tremendous response. The sewage treatment area, a lot of people are living in a not so very good condition. So it is time we uplift them and empower them to do things on their own rather than be dependent on certain elements. And besides that, we are also working on a sustainable development plan for their entire area where we can keep all their place clean and hygienic. Besides that, the entire Miramar area, our former corporator and mayor Suren Futad has come with me house to house, and on his goodwill
people are supporting our entire panel. आमचो जॉयल यंगस्ट कॅन्डिडेट इन द CCP इलेक्शन्स बाब जॉयल अंद्रात वी पणजेकार ह्या पॅनलार रावला आनी काँग्रेसच्या पणजे ब्लॉकाचो कन्व्हेनर एक धडाडीचो भुरगो आमी यंग जनरेशन आतां प्रमोट करपाक सोदता गोंयचें फ्युचर आनी हें काँग्रेसचें फ्युचर गोंयांत आनी सगळे म्हणटा की यंग कॅन्डिडेट जाय न्यू फेसीस हाडपाक जाय आनी आमी हांगा आयज ताका सपोर्ट करपाक आमी भोंवतात लोकांक सांगपाक की जे जंपींग फ्रॉग्स आसतात तेंचे आनी तेंचे जे भुरगे सगळ्याक आयज दवरल्या तेणी ते खंयचे पार्टीन केन्ना आसा तेजी गॅरंटी ना सो आमी लॉयलिस्ट प्रमोट करतात आनी जॉयला सारको यंग डायनामीक भुरगो आयज आमी एक ऑप्शन पणजेकारांक दवरलेलें आसा. गोवा 365 खातीर नावेलीच्यान रमेश नायक रावत, पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकार. परतून घ्या एक वेवसायीक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सेरुला कुम्मिदा सारकिल्या जमीन घोटाळ्याच्या प्रकाराक लागून परवरीचें नांव गाजत आसा. जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणात आडकून पडिल्ल्यांक वॉशिंग मशिना प्रमाण धुवन काडपाचें काम भाजपान चलयिल्ल्याचो आरोप आदलो महसूल मंत्री आनी परवरीचो आमदार रोहन खंवटेन केला. जमीन घोटाळ्यांच्या प्रकरणात आडखून पडिल्ल्यांचेर कितल्योश्योच कागाळी केल्यात, पूण उपजिल्लोधिकारी, थळावे पुलीस एकूणच सगळीच सरकारी यंत्रणा कसलीच कारवाय करिनाशिल्ल्याचे रोहन म्हणटा. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून चौकशी करची अशी मागणी ताणें केल्या. ऑर्चर्ड प्रॉपर्टी 40-50 प्लॉट केल्या, त्या प्लॉटांचेर पयशे घेतल्या, त्या पयशांचेर तांणी कितें केलां हांव नकळो. आनी जागो हांचो न्हयच, जागो घेवपाक पयशे हांचो न्हयच, बोगस पावर ऑफ अटर्नी केल्ली आसा. आनी हाज्या फाटल्यान कोण आसा आर इन द सुकूर पंचायत ऑल्सो इज वॉट आय हॅव बीन टोल्ड. So matter of time, let me talk with facts. Assembly is coming by. Before that, I would request the Chief Minister to act on these particular land scams which have been coming out, all land grabbing cases which have been coming up in Porvorim. हे तो एक्शन न घेतिल्ल्याक आनी इनएफिशियन्सी ऑफ पुलीस जाल्ल्याक आज हे लोकांक एनकरेजमेंट मेळटा असल्यो गजाल्यो करपाक, कित्याक दे वेरी वेल नो that they can do whatever it is. Now my only question is whether the Chief Minister is partner in crime. होच प्रश्न उरला फक्त. सो हांगा लँडस्केप जेन्ना दिश्टी पडटा, फर्स्ट इज सुओ मोटो CM टू आस्क एक्शन. लास्ट टायम जेन्ना सेरुलाची केस सांगली ताणें काडले, भितर घेतले आनी वॉशिंग मशिनान क्लीन करून कार्यकर्ते तयार केले. सो लेट अस गो बाय द नाव आय हॅव अंडरस्टूड हाव दे गो अबाउट. वी हॅव द कोर्ट टू अप्रोच, वी हॅव अदर मोडॅलिटीज, वी वील आस्क एंड एन्श्युअर द जस्टीस प्रिवेल्स. आज नाल्यार फाल्यां हे लोक सुटचे ना इतलें तुमकां सांगूंक शकता. 2012च्यान 2021 9 वर्सां जालीं. लँड ग्रॅबिंग, land scams have been there continuously with different groups who are trying to manage their part. Revenue Minister asthana हांवें एक्शन घेवपाक स्टार्ट केल्लें when I was a part of the government. Unfortunately, जशें हांव म्हणटा, BJP has got a new washing machine. मुख्यमंत्र्यान वॉशिंग मशिनां हाडून दवरल्या की जांचेर केसी जाता तांकां वॉशिंग मशिनान घालून भायर काडटा आनी तांचे कार्यकर्ते म्हणून करता नाल्यार मंत्री म्हणून करता. आयच्या तारखेन जे लँड स्कॅम परवरी जाला will be one of its kind. There is nothing more. हो आमी हायलायट एक वर्स पयलीं केल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आता मारूया खेळामळार एक नदर. साळगांवकार फुटबॉल क्लबान वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक 4-0 गोलान हारयलो. गोवा प्रो लिगांतली ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. गोवा प्रो लिगांतली 40वी मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. आयतारा जाल्ले मॅचीत साळगांवकार क्लबान मॅचीचेर पुराय वर्चस्व गाजयलें. Missing them by a whisker. It is Salgaonkar Football Club 1 and Vasco Sports Club 0 in the 40th minute of this match. सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केल्ल्या साळगांवकारान वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक गोल करपाची संदच दिली ना. Right from the start, playing small triangles over there in the midfield region. Ribhav Sardesai. I have been tired of saying this, but he look at that from Sanju Thapa. He refuses to put his body on the line, which is the essence. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. निमणे कडेन घेवया वेध हवामानाचो. पुराय गोंयभर सुकेंच वातावरण उरलें. फुडल्या 5 दिसांत तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. मळब निवळ आसतलें. सकाळी फुडें धुक्याची कुपां दाटून येतली. चडांत चड तापमानात 33 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 डिग्री सेल्सियस आसतलें.
आयतारा वातावरण सुकेच आशिल्लें. पणजेन सगळ्यात उणें 24.6 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. फुडल्या 5 दिसांत तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. मळब निवळ आसतलें. सकाळ फुडें धुकें दाटून येतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. कोरोना अजून सरूं ना. घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.